नमस्कार. हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा. आयज आमी करया भरलेल्यो माणक्यो. तर यो सुरवात करया. आतां हांवें हांगा माणक्यो घेतल्या. ह्यो माणक्यो हांवें बरे उदकान धुवन साफ करून घेतला. आतां तुमकां हाज्या मोठ्यो माणक्यो मेळटा जाल्यार तीय वापरल्यार जाता. जितली मोठी माणक्यो आसता तितली ती सारण भरपाकूय सोंपें पडटा. आतां तातूंत अर्दो चमचो मीठ घालता आनी हें मीठ आमकां बरें माणक्यांक लावन घेवपाक जाय. अशें बरें मसाज करून घेवपाक जाय आनी 10 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय. माणक्या भितर भरपाक हांवें हांगा मानशेची बारीक सुंगटां घेतल्या. ही जितली बारीक सुंगटां तुमी वापरता तितली ती माणक्या भितर भरपाकूय खूब सोंपी पडटा. जर तुमकां हांगा मोठी सुंगटां मेळटा जाल्यार तांचे कुडके करून वापरल्यार जाता. आतां तातूंत अर्दो चमचो मीठ घालून घेता आनी हें आमकां एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी 10 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय. आतां आमी हांगा मिठाक लावन दवरलेल्यो माणक्याचें उदक काडून घेतला. आतां तातूंत अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 चमचो मिरसांगेचो पिठो घालून तें अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी थोड्या वेळा खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय. ताज्या उपरांत कायलीन थोडें तेल तापत दवरता. तातूंत मागीर 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतल्यात ते घालता आनी ते आमकां अशें बरें तळसून घेवपाक जाय, बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. ते जाले उपरांत तातूंत 2 टमाट बारीक चिरून घेतला तो घालता आनी तोय एकदां आमकां असो बरो तळसून घेवपाक जाय आनी बरो फ्राय करून घेवपाक जाय. तातूंत इल्लें मीठ घालून घेता. मीठ घातलें म्हणटकीर टमाट आनी कांदो बेगीन शिजता. ताका लागून थोडें मीठ घालून घेतला आनी तें एकदां अशें परत मिक्स करून घेवया आनी अशें बरें फ्राय करून घेवया. तातूंत मागीर 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून ती बरी अशी मिक्स करून घेवया. आतां टमाट आनी कांदो बरो शिजलो म्हणटकीर सायडीन दवरलेली सुंगटां आमी तातूंत घालून घेवया आनी ती बरी 10 मिनटां खातीर फ्राय करून घेवया. अशी बरी फ्राय करून घेवया. तर ही पळया आमी सुंगटां बरी भाजून घेतल्या. आतां तातूंत आमी थोडे मसाले घालून घेवया. तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 चमचो मिरसांगेचो पावडर, 1 चमचो गरम मसाला आनी ते एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. तातूंत इल्लें उदक घालून घेता आनी ते एकदां अशें धवळून ताजे वयर झांकणें घालून ते थोड्या वेळ खातीर शिजपाक दवरता. तर पळया आमची सुंगटां बऱ्यो शिजल्या आनी तांचें तें उदकूय बरें आटलां. आतां हें आमी काडून थोड्या वेळ सायडीन दवरया. माणक्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो वापरला. आतां तयार केल्लें मिश्रण आमकां माणक्या भितर बरें वेवस्थीत भरून घेवपाक जाय. तर आमी आतां एका माणक्यान तें तयार केल्लें मिश्रण अशें वेवस्थीत भरून घेवया. अशें सगळें भरून घेवपाक जाय. पळया अशें. आतां माणक्यो भरता आसतना त्यो चडूय उपाट भरून घेवपाक जायना. ताजे वयलो तो इल्लो स्पेस दवरपाक जाय आनी तें मिश्रण भायर सरपाक जायना म्हणून आमी टूथपिकान तें तोंड बंद करून घेवपाक जाय. आतां आमी अशें टूथपिकान हें पळया अशें बंद करून घेता. हाज्या जाग्यार तुमी हिराचोय वापर केल्यार जाता. अशें केलें म्हणटकीर तो सारण भायर सरना. तर हें पळया अशे पद्दतीन आमी सगळ्यो माणक्यो ह्यो भरून तांकां टूथपीक लावन घेतला. आतां हांकां आमी वेवस्थीत 2 सायडींनी रवो लावन घेवपाक जाय. हे पळय आमी बरे दोनी सायडींनी रवो लावन घेता. आतां तश्योच आमकां सगळ्यो माणक्यांक बरो रवो लावन घेवपाक जाय आनी आतां हांकां आमी तळपाक घालया. कायलीन थोडें तेल तापत दवरया. तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत त्यो एक माणक्यो सवका अशी घालून घेता. हांगा चड तेलाचो वापर करप ना, कित्याक म्हटल्यार जितलें तूं चड तेल वापरता त्यो माणक्यो तितल्यो उसळटा. ताका लागून ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता आनी ताजेर झांकणें घालून दवरता. झांकणें धांपलें म्हणटकीर ते माणक्यो उसळून भायर पडना. आतां आमकां माणक्यो पळया परतून घेवपाक जाय. अशें सवका परतून घेता. आतां तुमकां हांगा जाय जाल्यार थोड्या तेलाचो वापर केल्यार जाता आनी ताजेर एकदां परत धांकण घालून दवरता आनी ते थोड्या वेळान परतून घेवपाक जाय. माणक्यो चडूय भाजून घेवपाक जायना. चड भाजले म्हणटकीर ती खावपाक रब्बर कशी लागता. आनी अशे पद्दतीन तुमच्यो भरलेल्यो माणक्यो तयार जाल्ल्यो आसा. तुमकांय खूब आवडटली. तुमी नक्की ट्राय करात. रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.